Michael Fernandez, Daily Sarpanch. Yes. Michael Fernandez, Daily Sarpanch. नो कॉन्ट्रॅक्ट मोशन हाडलेले आमच्याच ग्रुपाचे पॅनल मेंबर आहा पूण आयज तेचो हें आसलें हें दाखोवप मेजॉरिटी दाखोवप पूण त्या मेंबराचे एकूण आपणाची मेजॉरिटी दाखोवंक जाली ना कारण नवय मेंबर म्हाजे वांगडा आहा कित्याक तो सोडून शिवदास कांबळे सोडून बाकीचे सगळे मेंबर म्हाजे वांगडा आहा आयज ते जे पयलीं नो कॉन्ट्रॅक्ट मूव केलें तेणें मिसगायड केलें आमच्याच मेंबराक ती सांगलें तो देंवचो ना अशें करचो ना तशें करचो ना करून डेव्हलपमेंट करिना कांय करना हे हितून तेणें अविश्वास थाराव हाडलो म्हाजेर आमच्याच मेंबराक मिसगायड करून आयज जो पळय हाडलेलो अविश्वास थाराव तो तेजो पास जालो ना तर सगळे म्हाजे बाजूला आमी 11 मेंबरांची पंचायत पूण तो सोडून सगळे आमी 10 जाण एके कडेन आहा कितें तर हे हितून कितें आमची मेंबरांची मेजॉरिटी ती ताका कॉमन येयली पूण आतां आमी बरे भाशेन सगळे मेंबरांक घेवन फुडलें कितें आहा ती पंचायत बरे भाशेन आमी चलयतले. सरपंच बाब तुमी म्हणटात की सगळे तुमी एकवट आसले अशें कितें कारण येयलें जे तुमचेर अविश्वास दोगांचेर अविश्वास हाडचो पडलो प्रत्येक मेंबरान आमच्या बाकीच्या मेंबरांक मिसगायड केलें आमचे मेंबर कितें आसा ती मेंबर आमचे काय पंचायतीन येयना तर तांकां सांगप हें जालें हें केलें तें केलें पूण आमी कितें बसल्या पळय ईच एंड एवरी जनतेची सेवा करपाक बसल्या आमी हिंच्याच मनशाक टार्गेट करूंक शकना वा तेजें काम करया हेजें काम करया नाका आमकां लोकांनी निवडून हाडल्या म्हाका म्हाज्या वॉर्डांत हेंकांय सगळ्यांक तेंच्या वॉर्डांनी निवडून हाडल्या पंचायतीन आमी एकवटान सगळीं चलोवपाक जाय आमी दुसऱ्याचेर वोटरांचेर नाराजगी करून कांय फायदो ना बारीक बारीक लोक एनओसी घेतात खंयचे तरी हावज रिपेरींग येतात तांकां आमी कितें जाता तो आमच्या हितून हेल्प करपाक जाय आमी हें ना तें ना म्हणून तांकां धांवडप हें बरोबर ना आमी जर जनतेची सेवा केली जाल्यार लोक आमकां फुडें आपल्या दारांत घेतलो आनी हेच आमकां फुडें निवडून हाडटलो आमी थोडे मेंबर कशे आहा की तरी त्या मेंबराचे सरपंचाचे डेप्युटी सरपंच नांव येता जाल्यार बदनाम करया आनी हांकां सकयल उडोवया पूण आमकां खंय तरी ह्या मेंबराचो सगळ्याचो साथ आहा आज परत आमचे जे पळय मूव केले नो कॉन्फिडन्स ते तेजे सिद्ध जाल्ले ना आनी आमचो विजय हो जाल्लो आसा आनी आमकां खंय तरी आमचे MLA निलकंठ सरान हेल्प केलो तो तुमी युनायटेड रावा एकवटान रावा तेजे सांगणे प्रमाणे आमच्या MLA सांगणे प्रमाणे आमी एकवटान आयज सगळे जाण आहा आनी 10 जाण आमी मेंबर एके कडेन आहा सरपंच डेप्युटी सरपंच सगळे मेंबर एकवटान आमी फुडें पंचायत चलयतले. सद्या 7 जाण दिसता तुमी म्हणटात 10 जाण वांगडा आसा हय आतां आमी कितें पळय सगळ्यांक कितें कितें काम आहा कोण जे जे आहा ते काम पयलीं फिक्स जाल्लें आहा प्रत्येक गेले आमी कोण आहा ते लागीं सगळे जाण येयले हांगासर तुमचेर कितें विकास कामा बद्दल दबाव बी येयलो ताका लागून खंय तरी ते नो कॉन्फिडन्स अशें ना ना पळय आमी फ्रिली काम करता आमी कोणाचीच कामां आडाक दवरना आनी हेचेर जनतेचेर जाल्यार आमी कसलेंच काम दवरूंक ना आतां पद्दत आमचे पळय TV आमची एक गोंय आहा ते निलकंठ सरान भितर मशीन धाडून डिसेंटिंग करून 4 दीस आमकां सगळें क्लियर केलें पूण बरी सेट तो बरें काम करता म्हणून तेंचे विचार बरे आहा ते आमी धरून घेवन आतां फुडें वयता. हय सरपंच बाब हेच्या पयलीं बी तुमी एक आरोप करताले तुमच्या मंत्र्याचेरूय आरोप करतालो कांय कामां करिना बी आनी सडनली तुमी इतके आतां आयज गोडवे गावपाक लागले कितें कारण पळय हे पॉलिटिक्स कितें कोण कोणाचो पॉलिटिक्सान दुश्मन न्हू कोण कोणाचो फ्रेंड न्हू कितें आतां म्हाका कांय फुडें आसना हांवें कांय एप्लिकेशनां केल्ली आतां पळय कितें आसता कितें ना कितें लोक उलयता म्हणून आतां आमचे मिडिया भाव कितें ते कॅप्चर करता ते सदांच व्हायरल जाता पूण आमी उलयता हे जाता हे पूण ते आदल्यो गोश्टी सगळे विसरून चलया बरेपणान आतां क्लीन पंचायत चलोवया जो आमकां बरो साथ मेळ्ळा त्या साथान सगळे आमी फुडें कितें आहा तें वचया. मंत्री बाब तुम्ही थिवी मतदारसंघाचे आमदार तसेच आज मंत्री आसात आणि जी थिवी पंचायत आसली ती सरळ तुमच्या हातीन आयली आयज तुमच्या हातीन इल्लेली आसा ह्या क्षणान कितें सांगूंक सोदता आयज नो कॉन्फिडन्स घातलो ना आमच्या हातीन ना हांव खंयच्याच पंचायती म्हाज्या हातीन घेयना हांव
जवळ जवळ 30-35-40 वर्सां ह्या फिल्डान आसा आनी पंचायती उडोवप अस्थिर करप तेंच्या हितून डे टू डे वेव्हारांत पडप हें आज पासून काम हांवें केन्ना केल्लें ना आनी तेन्ना तसो मुद्दम प्रवृत्त करप हें काम हांवें केन्ना करिना. ज्या दिसा आपल्याच बरोबरच्या फ्रेंडाक खंय तरी दवरप आनी तेजो गैरफायदो घेवन खंय तरी आपणाक प्रसिद्धी जावं आपण आनी खंय तरी वयर स्थान गावपाचो प्रयत्न करपा खातीर चल्लेले. तेचे तितून आमचे जे भारतीय जनता पक्षाचे तळेगार हे आसले मेंबर हेंचोय गैरसमज करून हेंच्योय एक थोड्याच क्षणां म्हणजे एका 2-4 वरां भितर सायनी घेवप तांकां व्हरप न पडटा हें म्हाज्या सुद्दां कल्पनान नासलें. दिल्या उपरांत हांवूय एक्सेप्ट केलो आनी सुशेगाद आनी इतके फास्ट मुवमेंट हांव नकळो करता आमच्या गोंयच्या इतिहासान सोमारा नो कॉन्फिडन्स दिता आनी बिरेस्तार सकाळीं सोमतीं डेट फिक्स करता. प्रॅक्टिकली 8 दीस क्रॉस जाले की डेट फिक्स करता. तेज्या फाटसून कितकी घाई आसली हें पळयलें जाल्यार खंय तरी कोण चड अति घाईन वयतालो तेन्ना जेन्ना सगळ्या मेंबरांक पटलें बरोबर न्हू तेन्ना ते सगळे एक जाले. हांवें सांगलें फुडें वचात आमच्या मेंबरांक सांगलें तुमी फाटसून रावा आनी अशें टॉपर करपाचें आनी जर समज तेची पंचायत आहा आनी आदल्या इतिहासान सुद्दां हांवें पंचायत केन्ना फोटो हांव म्हाजो फोटो घालून दवरुना. आतां हे तेंच्या सहमतीन जे अंदाज येयलो जे गेले आनी जे वेव्हार तेंचे पंचायतीचे आसले त्या प्रमाणे ते बरोबर ना. त्या खातीर रायट मार्गान चलणारे तांकां सपोर्ट करप हें म्हाजें काम आनी त्या प्रमाणे एक पंचायत घडोवन हाडपाक आसा तशी स्थिर दवरपाचें हे विचार करून आमी आमचो तांकां सपोर्ट करता. थँक्यू.